घालून दिल्ले नेम पाळचे आणि ट्रोलरवाल्यांनी शिस्त बाळगची हीच सरकाराची अपेक्षा आसा अशें नुस्तेमारी मंत्री सांगता. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना. बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन आहा सी आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलें तांकां इन्स्ट्रुमेंट दिला तर आमकां ट्रॅक करूंक गावता. सो ते व्हरना हे व्हरना जाल्यार लोकां माहिती आतां गव्हर्मेंटाचेर येता म्हणून आमी ते सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करूंक जाय. नुस्तें जेटी वयल्यान भायर सरलें काय नुस्तेमारी खात्याक लागना. फॉर्मालीन वा हेर गजाली एफडीएन तपासच्यो अशें निळकंठाचें म्हणणें. नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड करता. लँड केले की ते मार्केटाक वयता. मार्केटाक गेले की आमकां आसना. ते भायरसून जे इंडस्ट्री म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून जे नुस्तें येता हें अंडर एफडीए येता. सो एफडीएन ते चॅक करतात. ते चॅकींग करप हें आमकां लागना. मार्केटाक गेले की आमचं तेजेर कांय ना. आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट आहे. कारिवाडे वयले जेटीचो विस्तार करचे आदीं थंयच्या लोकांच्या घरांचें पुनर्वसन करतले. ह्या विशयाचेर मुरगांव बंदर प्राधिकरणा वांगडा बसका घेतल्या. पुनर्वसनाचो निर्णय घेवन जेटीच्या विस्ताराच्या प्रस्तावाचो विचार मुखार व्हरतले अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता. जेटी पळय आहा ती एमपीएन ऑलरेडी कितक्या वर्साचो प्रयत्न आहा. गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें ते एमपीए चॅरमॅना कडेन मिटींग घेतली. तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक जाय नवी बांदतली रिहेबिलिटेट केले बांदून तांकां आमी सपोर्ट क्लियर करून दिताय म्हणून सांगला. तेवूय आसले. ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयले. परत दवरलेले कितें तरी कारण जाल्यार म्हणून उरली. त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां एमपीएक आपयतले. आनी कारण की जे एरिया जे आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यान आहा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.